डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांणी बरयल्ले पुरण कादंबरीचे प्रकाशन मंगळारा 24 मे मावजो हांचे हस्तुकी जाले। पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जाले। भाशा ही लोकांचे विचार मांडपाचें साधन। भाशा आनी साहित्याचेर समाजाची वळख घडटा। पुरण हे कादंबरीन अशीच सत्तरीची भास आनी लोकजीण मांडल्या। सैमाच्या गोपांत रावपी कश्टकरी लोक आनी तांची जिणे शैली कशी आशिल्ली हे सगळे हे कादंबरींतल्यान लोकांक वाचपाक मेळटले अशें कोंकणींतले ज्येश्ठ साहित्यीक तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले दामोदर मावजो हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। हे कार्यावळीक खास निमंत्रीत म्हूण आदले सचिव प्रशासकीय अधिकारी दौलत हवालदार, प्राध्यापक भूषण भावे, दिलीप बोरकार, डॉक्टर रमिता गुरव माचयेर हाजीर आशिल्लीं। तशेंच ह्या पुरण कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्याक सत्तरींतल्या म्हादय देगेर रावपी शेतकार, कोंकणीचे अभ्यासक, विद्यार्थी हांची खाशेली हाजीर आशिल्ली। कादंबरी पहिली फक्त कोंकणीतली न्ही, ही कादंबरी गोंयांतली पहिली ह्या विशया वयली आनी ह्या गोंयांतलीच हांव म्हणचो ना, भारतांतली आनी संवसारांतली पसून ह्या तरेच्या शेतीचेर मुळा कडेन वचून बरोवपी एक बरयली पहिली कादंबरी। ही लोकांचेर बरयल्ली कादंबरी, लोकांचे भाशेंतल्यान बरयल्ली कादंबरी, ही लोकभाशेंत बरयल्ली, तिका नांव कितेंय दियात, ही लोकभाशेंत बरयल्ली कादंबरी म्हणून सगळ्यात लोकजीवना कडेन सगळ्यात लागीं वचपी ही कादंबरी इतलें लक्षांत दवरल्या पुरो। सैमाची विविधतायेन नटलेली रुपां पळयली, मनीस म्हूण ते समृद्ध जाले। त्या सत्तरीच्या भुंयेकडे आनी म्हादय न्हंयकडे आशिल्ल्या तांच्या जबाबदारीन भरिल्ल्या आत्मीयतेंतल्यान पुरण कादंबरीन आकार घेतला अशें म्हाका दिसता। शेती केले आणि दुसरी खूप महत्वाची शेती म्हणल्यार पुरण शेती। म्हाका याद जाता 1997 ह्या वर्सा एक म्हाका संद मेळ्ळी पुरण शेतीचेर अभ्यास करपाचे आनी 33 गांव भोंवलो हांव। वयर कडवळी मेरेन सकयल गांजी मेरेनतले सगळे गांव भोंवलो। फक्त गांवच भोंवलो ना, गांवांनी रावलो, थांबलो, लोकां कडेन भासाभास केली, चर्चा केली आनी खंयच्या जाग्यार कितल्यो पुरणी आसात सादारण हाचेर एक सादारण डेटा जो त्या वेळाचेर काडिल्लो हांवें आनी